सी आम्ही ह्या वर्साचो 8वो फिश फेस्टिवल एक्वा मेगा फिश फेस्टिवल 10, 11, 12 आणि ऑलरेडी स्कुलांनी हे दिल्लें आहा इन्विटेशन दिल्लें आनी ऑलरेडी अरेंज केल्लें आहा. हे सगळें जाता म्हणून सगळ्यांना पयलीं जावंक जाय हें इन्स्पेक्शन करपाक अरेंज करपाक आनी खंय तरी कितें जाय अशें दिसता जाल्यार तेजेर सांगपाक जाय, रेक्टिफाय करूंक जाय. कारण आमचे जे मेगा फिश फेस्टिवल आहा हो स्टुडंटांक एंटरटेनमेंट आहा तेज्या बरोबर बऱ्या पैकी रिसोर्सीस येतले जे ह्या फिल्डान बरें काम करपाक शिकपाक MSc स्टुडंट आसूं PhD स्टुडंट आसूं बऱ्या पैकी ऑल ओवर द कंट्रीचे बरे बरे रिसोर्सीस आमी मंथन केल्या आनी तेंच्या माध्यमांतसून ती नॉलेजूय गावतली आनी तेज्या बरोबर भुरग्यांक कंपिटिशनूय दवरना एन्जॉयमेंट मेळना. आनी हें सगळें करता आसतना आमकां जाय डिपार्टमेंटाक आनी सरकाराक की बऱ्यांचे बरें हे एक्वा मेगा फिश फेस्टिवल लोकांनी एन्जॉय केल्लें आनी तुमच्या माध्यमान हांव उलो मारतां की ही संदी हें एक्झिबिशन सगळ्या गोंयच्या लोकांनी मुद्दाम करून पळोवचें आनी आपल्या भुरग्यांक हाडून तरेतरेची जी फीश आसतली ऑर्नामेंटल फीश 100-150 वरायटीची आसतली जी पिक्चरांनीच पळोवंक गावता जाल्यार खंय तरी युट्यूबार पळोवंक गावता ही प्रॅक्टिकली भुरग्यांक अनुभव गावतलो. थोडी जी आहा ती तांकां हातीनूच धरूंक गावता. ओके. ह्या वर्सा अशें स्पेशल कितें आसतलें फाटल्या वर्साकून म्हटल्यार अशें? ह्या वर्सा स्पेशल म्हणजे गेल्या वर्साचो अनुभव आमी पळयलो. वर्साक दिसाक 10,000 बी तशे लोक येताले आनी अशें आमी एरिया खूब घेतले स्पेशस दवरला आनी वरायटी दुसरे बरे बरे दवरला आनी तेजे प्रमाणे प्रोग्राम सुद्दां भायले सेलिब्रिटीज आयल्या आर्टिशन्स आयले की सदांच आमचे गोंयचे आनी बाकीचे मिक्स जावचे म्हणून. सेलिब्रिटी म्हटल्यार कोण अशें कोण येवपाचे? जे पिक्चरांत काम करचे सिंगर आहा तांकां इनवायट पेड तशें जे स्टॉल्स बीन घातले गोंयकारांक कितके तुमी कोणाक दिल्ले तेंकां हें दवरूंक गोंयकारांक प्राधान्य दिला काय? हय कोणाकूच परत धाडूंक ना. कारण हांगा येतले चडशे गोंयकारूच येतले तेंचेच मर्जीचे म्हणजे गोंयकारूच करतले सो गोंयकारांक प्राधान्य दिता. आतां हें जी एक्झिबिशन आहा हें गोंयकारा कडेन कोण ना हेंकां भायल्यांक करता. हां तेच. तर फिशरमॅनांक तुमी वर्कशॉप घडोवन हाडटा ताका रिसोर्स पर्सन कोण आसतले अफोर्ड? से फिशरमॅनांक अशें न्हू फिशरमॅनांकूय आसता. आमचे जे फिशरमॅनांक आहा ते वर्साचे 12 म्हयने आमचे कडेन आसता आनी आमी जेन्ना खंय खंय भाशण करूंक वयता तेन्ना आमी तांकां सांगता एक 4 जाणांक 2 जाणांक पासून तेंच्या गांवांत वचून आमी दिवंक तयार. हें आसा रिसोर्सीस हो रिसोर्सीस आमी कशें आसता की ऑर्नामेंटल फीश हे तूं करूंक शकता. बाकी काही गोष्टी हातीर करून शिकताले भुरग्यांक मरीन फिशींग करून करता आनी आमी आतां फुडें MSc कोर्सूय आमी कॉलेजीय करता. सो ह्या माध्यमान एट्रॅक्ट करपा खातीर आमी ते लोकां खातीर लोकल फिशरमॅनांक कसो बेनिफीट जातलो? सी लोकल फिशरमॅनांक बेनिफीट आमच्यो स्किमी ऑलरेडी आहा. प्रायम मिनिस्टर संपदा योजना आहा बाकीच्यो स्किमी आहा त्यो ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा डीप सी गोईंग सगळ्यांक आहा. पूण हें हो जे आतां आमी एक्झिबिशन करता ह्या माध्यमान खुबशे गावता ऑर्नामेंटल फीश आसूं सी वीड्स आसूं सी वीड्साचे फाल्यां कितलीं हें आसतलें स्टॉलां तेंच्यांनी सी वीड्स आपआपल्या कस्टमराचो बेनिफीट घेवपाचो कारण सी फीड्साकूय खूब डिमांड आहा. तेज्या बरोबर बाकीच्यो गोश्टी खाण करपाच्यो आसतल्यो म्हणजे तरेतरेचे भाशेचे आमी दवरला इनवायट केला जेणे करून हें जेका सोंपें आनी कन्विनियंट आहा तेणे आपल्या स्मॉल स्केल प्रमाणे आपलें काम धंदो सर्वीस गव्हर्मेंट सुद्दां करता तर तेणे त्या माध्यमान घेवं येता. हें आहा मेन तें प्रत्येकान शक्य आहा तेणें नॉलेज घेवप एक्सपिरियन्स नॉलेज आनी तेजेर वाडोवप एक्सपिरियन्साचेर आनी जेका खरेंच केन इंट्रस्ट आहा तेणें 1-2 सांगपूय आहा आनी इंटरॅक्टूय करूं येता. इंटरॅक्शनूय आहा जे पळय आमचे फॅक्टरी हें रिसोर्सीस तेजेर इंटरॅक्शन करपाचें. कितलो क्राउड टोटल म्हणजे एक्सपेक्ट करता तुमी ह्या वर्सा? पोरूच्या भाश करूं 10,000 बी तसो येतालो पूण विल सी ह्या वर्सा जास्ती जातले भुरगे खुबशे विचारताले पेरंट्सूय विचारताले आनी कितें मार्चान म्हणजे फेब्रुवारीन 12th मार्च फर्स्ट विकान SSC एग्जाम ह्यो खंय डिस्टर्ब जावंक जायना म्हणून आमी एक म्हयनो पयल्या करता.